प्रशासन तुमच्या दारी कार्यावळीत स्क्रॅप यार्डाच्या विशयान खवदळ घातलो. कवळे पंचायत जागी झाली. उपजिल्हा अधिकाऱ्यान इन्स्पेक्शनाची नोटीस काढल्या उपरांत मामलेदार, पंचायत सचिव आणि पंचायत मंडळान ह्या वाठारांतल्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाची पळोवणी केली. कांय थळाव्या लोकांनी आपल्या जाग्यार स्क्रॅप यार्डां उबारपाक परवानगी दिल्ल्याचें हे पळोवणेंत दिसून येयलें. पयलीं एकदां आमी इन्स्पेक्शन केल्लें पंचायतींतल्यान, पूण ते इतलें करून तेणी आमकां कांयच रिस्पॉन्स पत्तो दिलो ना. आनी हांगासर जे स्थानीक आसा आमचे गांवचे दवळेचे ते सदांच तेंचो बोवाळ आसता की आमकां हांगा हे हळशीक आसा किंवा हे कोण कोण लोक येवन थंय रावता, आमची भुरगीं रातचे एकटी वता. ताका लागून आमी परत कलेक्टराक एक लेटर धाडलें आनी तेजे तिणें आयज मामलेदाराक सांगून इन्स्पेक्शन काडिल्लें आसा. सेक्शन 133 सी. आनी खरें तर पळोवंक गेल्यार हें खरें अशी इतली हळशीक आसा ही हें खरें काडपाकूच जाय अशें आमचो एक निर्धार आसा. कित्याक आतां वयर जे आमी पयलीं पळयलें थंय संडास बाथरूम थंय कांयच थंय ना, ते लोक सगळे हळशीक करता. आनी एक रातचो 3, 3:30, 4 सुमार ते वयर उजो घालता आनी तेजो थंय सगळे अख्खे ढवळे जी आमची पंच आसा तांकां सगळ्यांक थंयच्यान आमकां रातचे 4 सुद्दां आमकां वास येता फोन येता. आयज तेणी सामकें तो निवळ करून दवर. पूण पंचायतीन तांकां एनओसी बी दिल्ली आसा ग? पंचायतीन काय तांकां एनओसी ते सांगता, सरपंच सांगता जावं सेक्रेटरी सांगता की तांकां एनओसी बीन कांय दिली ना. अशें तुमकां आज कितले इन्स्पेक्शन केलें, कितले स्क्रॅप यार्डाची आनी कित्या लागून केल्लें? 11 म्हणजे तेंचेर कंप्लेनी आशिल्ल्यो. पयलींचे बॉडीन तेन्ना फाटीं खूब वर्सां जालीं ह्यो कंप्लेनी चालू उरल्ल्यो आनी तितून ते 11 नोटीस जाल्ल्यो मेन मोठे आशिल्ले तेंचेर कंप्लेनी आशिल्ल्यो. म्हणून आज इन्स्पेक्शन केलां आमी विथ हांकां मामलेदार कलेक्टरांतल्यान. कलेक्टरा पयर हियरींग एक जालें आनी कलेक्टरान तांकां इन्स्पेक्शनाची ऑर्डर काडली मामलेदाराक. इन्स्पेक्शन जालें केलां आतां. तुमी कितें तांकां एनओसी बी कितें दिल्ली आसा इतले स्क्रॅप यार्डाक? एनओसी प्रश्नूच येना, ते झोनिंगूच ना तेंचे. इंडस्ट्रियल झोन आसपा जाय कळ्ळें न्ही. ते सेटलमेंट रेजिडेंशियल एरिये टच आसा. ओके, ताका प्रश्नूच येना. लोकांले अशी बी कंप्लेन आहा की उजो घालता, रातची उजो बी घालता म्हणून? लोकल रेजिडेंटाची खूब कंप्लेनी आसा आनी आमगे सोनालिकी खबर आसा तेका थंय रातचो लेट नायट मिड नायट घालता आनी वास येता. आमकां फोन येता रातची. आनी पयर ते फंक्शनाक प्रशासन तुमच्या दारी क्वेश्चन आनी लोकांनी सॉलिड ऑब्जेक्शन रेज केलाय. सॉलिड एअर पोल्युशन जाता. तुम्ही सगळे काडटले आतां हो रिपोर्ट जर तसो केलो कलेक्टरान की कलेक्टर 12 तारखेक हियरींग आसा फायनल. चड करून ते अंडर सेक्शन 133 CR न्यूजन ते सेक्शना अंडर ते वचपाक जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.